प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. तुझ्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक जें कितें तूं करताय तूं म्हाकाच करताय म्हणटा सुमी. आनी हेचे दिसा ह्या उतराची चड समजुणी आमकां जाय, कित्याक आमकां जाय तो येथेश्ट फळ भोगूंक. आनी एवरी ह्या मागण्यांत आज आमी भितर सरता. म्हजे मोगाळ भावनांनी भिण्णो कुरपा मेळो, गटाय मेळो, समजुणी मेळो ह्या हफ्त्याच्या पेकोणी पावस म्हणल्यार ह्या प्रोग्रामा उद्देशी. जेजू मोजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे विणें. जेजू मोजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. निश्लेगून जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. ओय आकाशोरो सोम्या, ओय आकाशोरो. Sasan pason uro, mok tuzo puro somya, mok tuzo puro. Ishlegun jiti lolo, mok tuzo puro. Somya, boy akasoro, mokan san peton aso, sasan pason uro, sasan pason uro, sasan pason uro. Sat ani Jesu mozo jiv, ani म्हाका ना कांय उणें. जेजू मोजी वाट ताका कशी करूं पाट, जियेन हांव ताचे विणें. जेजू
मोजे साथ आणि जेजू मोजो जीव आणि माका ना काय उणे जेजू मोजी वाट ताका कशी करू पाट जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जी दिलोलो मोग तुजो पुरो Voi akasoro somia Voi akasoro Mo kalzan peton ason Sasan pason uro Jesu mozo प्राण आणि Jesu मोजे त्राण आणि माका ना काय उणे Jesu मोजे दार आणि बरवशाचे दार जियेना हांव ताचे विणे Jesu मोजो प्राण आणि Jesu मोजे त्राण आणि माका ना काय उणे Jesu मोजे दार आणि बरवशाचे दार जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जी दिलोलो मोग तुजो पुरो Voi akasoro somia Voi akasoro Mo kalzan peton ason Sasan pason uro Jesu mozo rai ani Jesu moje dais ani maka na kai une Jesu moje khan ani Jesu moje pran जियेना हांव ताचे विणे Jesu मोजो राय आणि Jesu मोजे दायस आणि माका ना काय उणे Jesu मोजे खाण आणि तोच मोजे प्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जी दिलोलो मोग तुजो पुरो Voi akasoro somia Voi akasoro Mo kalzan peton ason Sasan pason uro Sasan pason uro Sasan pason uro
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, let us thank Almighty God for this opportunity to come in front of Him and to listen Him. मुझे मुंगळ भावनांनी बिनो या बेळार आमी देवा करगा वाखणी दिव्या ताणें आमकां हो अवकाश योग दिला देखून ताचे मुखार येवंक आनी ताचे उतार आयकूंक. Gospel of Matthew chapter 10 verse 42. माते 22:10 आनी दुसरी ओळ. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because he is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाट लावता देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकचो ना. Jesus says that if you give a cup of cold water to one of his disciples, he will be rewarded surely. जेसू आमकां सांगता जर तर ताच्या शिसांतल्या कोण एकल्याक तुवें एक कोप भर शेळे उदक पर्यंत दिलें जाल्यार यथेश्ट फळ त्या वरवीं तुका मेळटलो. A water is the most cheapest thing in our world. उदक आमकां सवाय मेळटा तसली वस्त. Normally we don't pay to get a cup of water. चडशें एक पेलो बोर उदक मेळा जाल्यार आमी पयशे फारीक करची गरज पडना. If you go to a house and ask for a cup of drinking water, they don't charge you. जर तर खंयच्याय घरांत वेताय एक ग्लास बोर उदक मागताय ताचे पयशे ते तुजे लागीं मागनात. In common places like railway station, bus stand, etc., there are the possibility to get the drinking water. आनी अशें फुंक्याकच रेल्वे स्टेशनान जावं दी आनी तशेंच बस स्टॉपांत उदक फुंक्याकच मेळटा. Jesus says that if you give a cup of water to one of his disciples, he will be rewarded. जेसू आमकां सांगता जर तर म्हज्या शिसांतल्या कोणा एकल्याक एक पेलो बोर उदक तूं दिशी तर तुका यथेश्ट फळ ताचो मेळटलो. When we come to our daily life, we see that people are complaining that they are not rewarded properly. आमच्या जिवितांत आमी पळयता ही शीण आसता आमच्या भोंवतणी आसल्यातय की तांकां फावो तें इनाम मेळोंक ना तांच्या कामाक. There are parents who are complaining that their children are not behaving properly, they are not thanking him, they don't have any respect for them, etc. आसात आवय बापय कोण म्हणटात आमची भुरगीं पळय इतलें केलें आमी तांकां तरी आसतना एक रिस्पेक्ट दिनात मान दिनात आमच्या कश्टांक फावो तो फळ तांचे थोन मेळना. They are thinking that they have done a lot of sacrifices for the growth of their children, for their education, for their well-being, for the better future of their children, etc. But these children are not rewarding them, or they are not having enough respect towards them. आनी ही शीण आसा आवय बापायक ह्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक तांचें जिवीत बरें जावच्याक तांकां बरें शिकप दिवचे खातीर कितलो त्याग हांवें केल्लो आसा. तरी आसतना आतां म्हज्या भुरग्यां थावन म्हाका कितें मेळचो वेळ येतना तांचे थावन म्हाका कांय मेळना न्हय. There are also children who are thinking that they are not properly rewarded by their parents because they have done a lot of things to their parents. आनी अशीं भुरगीं अशें उलयतात शिनकन सांगतात की आमी आवय बापाय कितलें केलें पूण केन्नाय एक बरें उतार आमच्या आवय बापायच्या तोंडांतलें आमकां आयकूंक मेळूना. There are also officers who are complaining that their servants are not properly giving respect to them because of their support and help that the servants are growing and holding high offices now, but they are not showing them proper respect and so on. अधिकारार आसले मनशांक अशें म्हणची सवय आसा आमच्या हाताखाल काम करतल्यांक काम शिकयलें तांकां वाडोवंक अवकाश करून दिलो तरी आसतना आतां तांकां
देव बरें करूं म्हणजे एक संवय ना या आमी केल्ल्या त्या कश्टां खातीर आमकां एक बरो फळ दिवचें संवय ना. So we can see that this kind of complaints are everywhere. आनी अशें असली शीण सगळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा. So then Jesus is telling that you will be rewarded for even a cup of water that you have given to one of his disciples. तर जेन्ना जेसू म्हणटा एक पेलो बोर कप या एक कप उदक तूं दिशी जाल्यार त्या शिसांगताच्या तुका इनाम मेळटलें. If your parents would not reward you, if your children would not reward you, if your servants would not reward you, don't worry, Jesus will reward you. आवय बापाय कांय दिना, भुरगीं कांय दिनात, कोणी कितें कांय दिनात, भिये नाका, कित्याक इनाम तुका मेळटा जेसू लागचें. So once I will tell you an experience of myself. एक अनुभव म्हजोच तुका सांगता. Some 12 years back during the international youth retreat, one young man came to me and asked permission to work here as a volunteer. गेले जायत्या वर्सां आदी 12 वर्सां आदी जेन्ना एक यूथ रिट्रीट चालू आसली एक तरणाटो आयलो फादरा लागे आनी म्हणालो फादर म्हाका एक अवकाश कंदी ह्या जाग्यार सेवा करूंक. At that time, I was not in need of a volunteer. खरें सांगचें जाल्यार त्या वेळार एका वॉलंटियराची गरज म्हाका नातली. But he insisted that he wanted to stay here and he wanted to get rid of his bad habits. पूण परतून वतायन तो सांगा लागलो म्हाका हांगासर रावूंक दी फादर आनी म्हाका म्हज्या वायट सवय तावन सुटोवंक एक अवकाश कंदी. Then I asked him, what work you know? विचारलें ताचे लागीं काम कसलें करूंक कळटा तुका तें सांग. Then he told me that he is a driver and he can drive the vehicles here. आनी तो म्हणालो एक ड्रायव्हर हांव आनी हांगासर आसली तुजी गाडी हांव व्हरूंक शकता. So I appointed him as a driver here. आनी हांगासर ड्रायव्हिंगाचें काम ताका दिलें ड्रायव्हर जावन काम दिलें. He was a good driver and he was faithfully doing his duties. आनी बरो ड्रायव्हर तो जावन आसलो विश्वासपणान काम करतालो. He worked here as a driver for 3 years. तो हांगासर सुमार 3 वर्सां ड्रायव्हर जावन वावुरलो. In between, one girl came from London to attend a retreat here and they were good friends. आनी एक फावटी हांगासर एक चेडू आयले लंडन तावन एक रितीर करूंक आनी तांचे मदीं बरी इश्टागात जाली. They were good lovers and they got married. मोगारती पडली खाजारती जाली. There were a lot of protests from the family of the girl, but they were so adamant and they got married. अडकळी जायते आयले कुटुंबांत तावन पूण ती फुडें सरली आनी मुखार वचून ती खाजार जाली. It was happened 10 years back and I did not have any contact with him. 10 वर्सां आदी घडलें घडीत हें आनी ताचे लागीं म्हाका संपर्क ना जालो. Recently I got a chance to go to London. आनी थोड्याच दिसां पयलें म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो लंडन वचूंक. Somehow he came to know that I am visiting London. आनी ह्या भुरग्याक खबर मेळ्ळी की हांव लंडन येवन पावलां. He searched for my address and he contacted me. आनी म्हाका सोदून तो आयलो म्हजो एड्रेस मेळटस म्हाका ताणें संपर्क केलो. And he took me from the place where I stayed and take me to his home. खंयसर हांव रावतालो थंयसर तो आयलो म्हाका मेळ्ळो आनी आपल्या घरा घेवन गेलो. He treated me well and I prayed for him and his family. भोव आपुरबायेन म्हजी जतन घेतली आनी ताचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा खातीर हांवें मागणें केलें. Then he told me that, Father, wherever you want to go, tell me, I will take you. I will take a leave from my job and I will ever ready to take you wherever you want to go. आनी तो फादराक सांगा लागलो फादर खंय वचोंक जाय तें सांग म्हाका हांव म्हज्या कामांत हांव थोडे दीस रजा काडटां आनी तुका खंय सगळें भोंवडावंक जाय हांव भोंवडयतां. Then only I came to know the ways of Jesus. आनी तेन्ना ती उतरां जेजूची म्हाका उडास जावन So आयली. if you give a cup of water to anyone, you will be rewarded. जर तर एक गोटभर उदक तूं कोणाक दिशी जाल्यार तुका इनाम राखून आसा. I did not expect that he will come and take me
and treat me well. हांवें चिंतूंकूच ना तो येतलो म्हाका सोदून आनी म्हाका इतली आपूर बायेन तो म्हाका सांबाळटलो. So most probably, not immediately you will be given the reward, but in the future, you will get reward. जावंक पुरो घडयेन तुका तें इनाम मेळना पूण इनाम मेळचें आसा आनी तें बेगीनच तुका मेळटा. So the lesson I got from this incident is this. आनी ह्या घडीत हांव म्हाका मेळ्ळी ती समजणी जावन आसा ही. Don't hesitate to do good things to others. केन्नाय कोणाक बरें करूंक फाटीं सरानाका. Whenever you get a chance to do good, do it. कोणाक बरें करूंक मेळटा कर. You will be rewarded by others. आनी हेर सगळीं तुका भरपूर फळ दितली. Sometimes not from the same person to whom you have done good things. एक पोटी कोणाक तुवें बरें केलां तांचे तावन तुका फळ मेळना जायत. God will make others also to do good things to you. पूण हेरांक तुका बरें करचें जेसू वाटकन दिता. So don't hesitate and also make use of all the chances to do good to others. आनी फाटीं सरानाका फाटीं फुडें पळयनाका तुज्यान करूंक जाता तें बरें तूं कर. There is no need of complaining that I will not be rewarded in the things which I have done to others. बरें मेळोना म्हूण शीन करूंक जावं या बुडपुरूंक जावं बडबडोंक जावं कारणच ना बरें करीत राव तुका अवकाश मेळटा तेन्ना. God will make others to reward you. आनी खरेंच देव हेरां तावन तुका तें इनाम मेळशें करतलो. So when we come to the life of the saints, that we see that this is the thing that we see in their life. जायते पटी जेन्ना आमी मनशाचें जिवितां पळयता तांचें जिवीत इतलें दुखाचें आसा तें पळोवन आमकां बेजार जाता. When they dedicate their lives to do good to others, there are many people to help them, to assist them, to support them. पूण तेच मनीस जेन्ना आपलें जिवीत बदलितात बरें जातात तेन्ना आमी पळयता जायते मनीस तांचे भोंवतणी रावतात तांकां आदार दिवंक तांकां वयर काडूंक. When Mother Teresa was out of her convent to dedicate her life for the well-being of or upliftment of others, there were many people to support him, and there were many people to help her. जेन्ना मादर तेरेसा बरें तें काम करूंक लागली आनी देवाची सेवा आनी पयल्याची मनशाची सेवा करूंक लागली तेन्ना कितलींशीं जाणां तिच्या भोंवतणी रावलीं तिका आदार दिवंक आनी तिका सांगात दिवंक. God will make others to help you. देव दुसऱ्यान तावन तुका आदार दिता. So don't worry that I will be rewarded or not. आनी आतां चिंतूंक वचनाका इनाम मेळटलें वा ना. You will be rewarded not in the other world but this world itself. तुका दुसऱ्या संवसारार न्ही पगार ह्याच संवसारार तें इनाम मेळटलें भरपूर मापान. So sometimes we are worried or complaining that I am not properly rewarded. जायते पटी एक शीण आसा आमकां की हांवें इतलें केलें पूण म्हाका फावो तें इनाम मेळोना. Your expectation is much more than what you have done to others. तुवें कोणाक कितें केलां तें आपला चड दुसऱ्या तावन घडी तूं अतिरेकताय. All the rewards will come from God. इनाम देवा तावनूच येता. God is a just one and he will reward you properly. नितीवंतो देव आमचो आनी तुका भरपूर मापान इनाम दिता. Sometimes there is a thinking in the people that only great things they will do. थोड्यांच्या मोतींत एक चिंताप आसा जणेकल्याचे पळयचे म्हजें हांव पळयतां आनी कोणाचें हांवें कित्याक पळयसे. They will not concerned about doing little things to others. ते ल्हान करण्यो बऱ्यो करण्यो दुसऱ्यांतय करूंक ती तयार नात. There are also people who are doing things for the sake of publicity. आनी थोडीं जाणां आसात नांव सोडचे खातीर काम करतलीं. They want to make themselves famous by doing such and such things. तांकां जाय नांव जोडूंक आनी लोकां मुखार व्हडलीं जावंक असलीं कामां करून. If you are doing charitable works like this, you will be disappointed. असल्या कारणा खातीर धार्मीक वावर तूं करताय जाल्यार तर निराशा खरेंच तुका आसा. Then what happened is that you compare, you measure the thing which you have done and the reward that you received. तेन्ना तूं पळयताय हांवें इतलें केलें म्हाका इतलेंच मेळ्ळें की म्हणून तूं एक कंपॅरिजन करताय. Then you complain that I am not properly rewarded, I don't get the
proper appreciation from others and so. त्या वरवीं निराश तूं जाताय आनी मागीर तूं म्हणटलोय की म्हाका फावो तें बरें उतार म्हज्या भोंवतणी आसलें तावन मेळना. Even if you did not get reward or appreciation from others, you don't worry. God will see you and He will reward you. तुका फावो तें बरें नांव मेळना जाल्यारय जाता, इनाम मेळना जाल्यारय जाता, कित्याक म्हळ्यार देव तुका तें इनाम दिनासतना रावना म्हणलो उडास दवर. And the word of Jesus is very inspiring to us. जेसूचें उतार आमकां प्रेरीत करता. So you will be rewarded even for a cup of water that is given to others. तूं दिताय तो एक पेलो उदक बोर त्या पासत पर्यंत तुका इनाम मेळटा. Sometimes you are able only to give a cup of water to others, only to give a smile to others, only to give 10 rupees to others, etc. घडी तुजे कडेन इतलेंच करूंक जाता, बरें करून एक हांसूंक जाता, बरें उतार कोणाक दिवंक जाता, एक 10 रुपये कोणाक दिवंक जातात. Don't worry, that will be counted, that will be rewarded by God. पूण बेजार जायनाका, तुका तुवें केल्ल्या त्या बऱ्या करण्याचो फळ मेळटाच, देवा तावन तो व्यर्थ वचना. Our God is the God who sees the little offering of the widow in the temple. आमचो देव जावन आसा तो कोणें ते ल्हान काणीक पर्यंत त्या विधो बायलेची पळयली. There are many people who are offering great amount in the temple. आसा थोडी जाणां भरपूर दितात इगर्जीक. Jesus did not appreciate those great amount given by the Pharisees and others, but Jesus appreciated the small amount given by this little widow. व्हड दान केल्ले ते फारिसेव ते धर्मशास्त्री तांचे विशयंत जेजू कांय म्हणना, पूण ताका दिसता फक्त ती ल्हानशी काणीक त्या विधव बायलेन दिल्ली. Our God is the one who is counting the two copper coins of the widow and give rewards. आमचो देव जावन आसा तो कोण ते 2 रुपयाचे नाणयो पळयता त्या बायलेन दिल्ले आनी तिका इनाम दिता. So dear brothers and sisters, when we come to our daily life, don't forget that God will reward you for everything in our life. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी तीन पळयता मोगाळ भावन आनी बिण्णो, आमी विसरचे न्हय की आमचो देव आमकां भरपूर मापान इनाम दिता. So never abandon any chance to do good to others. आनी अशें भावा भयणी केन्नाय बरें करूंक विसर नाका. Hallelujah. 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 So dear brothers and sisters, let us examine ourselves. Am I one who is making use of all the opportunity to do goods to others? तर भावा भयणी आमच्या जिवितांत आमी तीन पळोवया. हांव कितो कोण म्हाका मेळटा तो अवकाश सगळो हांव उपयोग करता म्हज्या पेल्याक बरें करूंक. We may have a lot of excuses to do, not to do good to others. बरें करिनासतना रावूंक आमकां जायतीं कारणां आसतलीं. But God expects is that with this limited situation, you must do what you can do. पूण देव तुका सांगता घडी तुजी ती कनिश्ट परिस्थिती आसा, त्या परिस्थितींत तुज्यान करूंक जाता तें तूं कर. Then you will be rewarded, you will be a pleasing follower of Jesus. आनी तेन्ना तुका इनाम मेळटा तितलेंच न्हय, तूं देवाक दादोसकाय दिता तसलो पटलावदार जातलोय. Hallelujah. 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 Onan Bapa, Onan Potta, Onan Tuka, Priek Deva, Onan Bapa, Onan Potta, Onan Tuka, Povitratmya, Hatu Barta. तुका दिन वाचता
संसाराक घेवन मोगपा सारता एकवट तुमचो त्रिंदा दिसो मानून घेता मिस्तेर व्हरतो हात उबारता तुका दिन वाचता संसाराक घेवन मोगपा सारता एकवट तुमचो त्रिंदा दिसो मानून घेता मिस्तेर व्हरतो वैभव बापा वैभव पुता वैभव तुका पवित्रात्म्या वैभव बापा वैभव पुता वैभव तुका पवित्रात्म्या हात उबारता तुका दिन वाचता संसाराक घेवन मोगपा सारता एकवट तुमचो त्रिंदा दिसो मानून घेता मिस्तेर व्हरतो हात उबारता तुका दिन वाचता संसाराक घेवन मोगपा सारता एकवट तुमचो त्रिंदा दिसो मानून घेता मिस्तेर व्हरतो मिस्तेर व्हरतो मिस्तेर व्हरतो हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Jesus, we praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Thank you, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament Most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Dear brothers and sisters, we are in front of our Lord to adore Him, to praise Him, and to thank Him. मुझे मुखार भावनांनी बेण्णो ह्या वेळार आमी आसा आमच्या देवा मुखार ताका आराधन करूंक ताका दिन वासूंक. Jesus is the one who is to be adored. Jesus जावन आसा तो कोणाक सर्व आराधन महिमा फावो. Jesus is the one who is to be praised. Jesus जावन आसा तो कोणाक सर्व स्तुती फावो. Jesus is the one who is to be thanked. Jesus जावन आसा तो कोणाक दिनवास दिवंक फावो. For everything in our life we are obliged to God. आमच्या जिवितांत जे कितें आमचे लागीं आसा त्या पासत उपकार आमी मानूंक जाय आमच्या देवाचो. For our parents, for our house, for our job, for our relatives, for everything in this world we are obliged to God. आमचे काम, आमची सैरी देरी, आमची मोगाची मनशां, आमचे म्हणले सगळे देवातावनूच आमी घेतला. God has created this universe and given to us. देवान हो संसार रचून आमकां दिल्लो आसा. God has given good climate and good living situations to us. देवान बरें वातावरण आमकां दिल्लें आसा आनी जिवंक बरी वाटकन दिल्या. So let us adore God, let us thank God, and let us praise God. तर म्हज्या भावा म्हज्या भयणी आमी देवाची स्तुती खरी आनी ते पासोत.
our God is present in front of us in the form of this white bread. उंड्याचे रूप देवान घेतला आनी अशें तो हाजीर आसा आमचे मुखार ह्या वेळार. Let us open our eyes and see Jesus. आमचे दोळे उक्ते करया पळोवंक जेसूक. Let us see Jesus is present in this white bread. तो जेसू कोणाक आमी पळयता ह्या धव्या उंड्या रुपार म्हणलो उडास आमी दवरया. Let us enjoy the presence of our Lord with us. आमचे सोवे आसा ते हाजीरपण देवाचें त्या पासोत आमी देवाक अर्गां दिवया. Let us surrender all our sicknesses, all our problems, all our sufferings, all our worries, all our pain, all our anxieties to Him. सगळे आमचे कंतुस्के आकांत आमचेर आयल्यात ते ह्या वेळार आमचेर भार घालता ती एक एक परिस्थिती जेसूक भेटून दिवया. He is ready to receive everything from us. आमी दिल्लें तें सगळें तो घेवंक तयार आसा. He came to this world to save the human being. ह्या संवसारात तो आयलो मनशाकुळाक बचाव करूंक. He came to this world to take away all our problems, struggles, difficulties in our life. तो आयलो ह्या संवसारार आमच्या जिवितांत आसा ते कश्ट त्रास सगळे पयस करूंक. He came to this world to save the human beings from the bondages of the Satan. आनी मनशाकुळाचेर आसा तो बंदपास देंवसार आसो त्या बंदपासांत हांव सोडोवच्याक मनशाक जेसू आयलो. Let us offer, let us surrender everything to Jesus. सगळें जेसूक समर्पिया भाव भयणांनो. Jesus is asking you. Let us hear what Jesus is asking us. ह्या वेळार जेसू आमचे कडेन कितें मागता ते आमी दिवंक तयार जावया. Jesus is asking you, what shall I do for you? दिसांत पळय तुजो सुमी तुका कितें करूं हांव तुजे पासोत. So tell him what you want in this moment of praise, in this moment of adoration, in this moment of thanksgiving. ह्या वेळार आराधनाच्या इसार तें जें कितें तुका जाय तुज्या देवा लागचें. The question he asked to the blind beggar Bartimaeus, he is asking to you. कुड्ड्या बार्तिमेउसाक मागलें तें आज देव तुजे कडेन मागता. What shall I do for you? तुजे पासोत हांवें कितें करी जाय सांग म्हाका. Tell again him what you need in your life. सांग ताका नव्यान कितें जाय तुका तुजे जिवितांत. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Praise you, Jesus. So Jesus is here to comfort us, to heal us, to deliver us, etc. जेजू हांगासर आयिल्लो आसा आमकां बुजोवंक समाधान करूंक. Jesus knows what we need in our life. जेजू खबर आसा आमच्या जिवितांत कितें गरज आमकां आसा. What is important and needed is given to us in this holy adoration. जें कितें आमकां गरज आसा आनी तें पवित्र देव आमकां ह्या आराधना वरवीं दिता. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, let us thank and praise Jesus by singing a song. ह्या वेळार आमी आमकांच जेजूक दिवया हे गायना उदेशी आमी आमचें सगळें ताका समर्पिया. तुझ्या आत्म्यासो तारो तोच जेजू मोजो जेजू मोज्या आत्म्यासो तारो मोज्या आत्म्यासो मोज्या
म्यासो तारोक्तो मुझ्या आत्म्यासो तारो मोजा आत्म्यासो तारोक्तो मोजा आत्म्यासो तारो मोजा आत्म्यासो तारो In the Gospel of Matthew, chapter 10, verse 42, मातेवाचो वांजेल 22:40 आणि दुसरी ओळ Jesus says that you will be rewarded for a cup of water given to one of my disciples. You will be rewarded. तूं दिताय तो एक पेलो बोर उदाक म्हज्या शिसांतल्या कोणे एकल्याक त्या पासत यथेश्ट फळ घेवंक पावतलोय. Jesus is telling that you will be rewarded for even the little things that you have done to others. तुवें तुज्या भावाक भयणीक केल्लें तें ल्हान ल्हान करणी पर्यंत फळां दीक म्हणटा जेजू तुका. Sometimes we are thinking that we will be rewarded for the great things that we are doing. ही चिंता आमच्या मनांत आसूंक जायत की हांव व्हडलीं कामां करीन जाल्यारच इनाम घेवंक पावतलीं. We are thinking that even the little things cannot be counted by others. आमी चिंता ते ल्हान ल्हान करण्यो म्हज्यो कोण पळयतलो आनी वालोर दितलो. Certain things are not counted because they are little. That is our impression. आनी थोडे वस्तू सारके ल्हान आनी ते कोण चिंतून रावतलो हें चिंता आमच्या मनांत आसा जायत. That is why Jesus is telling that you will be rewarded for even a cup of water that is given. ह्या वरवीं जेजू तुका सांगता एक पेलो बोर उदाक तूं दिताय ताका पर्यंत देव तुका इनाम दितलो. Giving a cup of water is a simple thing, is a little thing in our life. उदाक आमी दिता एक ग्लास बोर ते ल्हानशी एक करणी. For that work we will not expect any reward at all. आनी ताका पाटी कांयच आशेवची ना. But Jesus is telling that even that will be rewarded. पूण जेजू तुका कशें म्हणटा पळयात ती करणी तुजी पर्यंत देवाच्या दिश्टीन मोलादीक आनी देव तुका इनाम दितलो. That is an assurance from God. आनी हो जावन आसा तो भरवोसो देवा लागसो आमकां मेळटा तो. So we will not hesitate to do good to others. आनी अशें आमी पेल्याक बरें करूंक पाटी मुखार पळोवची ना. There are many people who are around us really desires our good things. आसात जायतीं जाणां आमचे भोंवतणी आमचे तावन बरें तें आशेतात. There are many people who living around us who really desires our helps and support. आसात जायतीं जाणां आमचे भोंवतणी कोणाक आमचो आदार जाय. Sometimes what prevent us from doing good to others is that they will not be rewarded properly. पूण थोडे पोटी मनीस पाटी फुडें करता आमकां कितें आदार दिवंक फुडें सरना कित्याक तांकां फावत इनाम मेळना म्हूण चिंता. You won't be worried about the reward. पूण तुका इनामाचो हुस्को ना. God will reward you. कित्याक तूं जाणाय तुजो देव तुका इनाम दिता. That is the assurance that God is giving today to each one of you. हो जावन आसा तो भरवोसो देवान आमकां जण एकल्याक दिवचो. Nothing will prevent you to do
good things to others. बोरीन तूं करूंक बेताय आनी अडकळ तुका कांयच उराना ह्या उपरांत Whether it is small or big, do it to others. बरें ती करनी जावं ल्हानशी या व्हडली करूंक आसा तें बरें तूं कर Then the Father in heaven will reward you. तेन्ना सर्गींचो बाप तुका इनाम दितलो Sometimes you are so disappointed about the rewards. एक एक पोटी तूं सारको निराशे आसा की तुका मेळटा तें इनाम कळ्ळें काय म्हणून You are thinking that I am not properly rewarded, I am not properly appreciated, etc. चिंताप तुज्या मनांत अशें आसा की म्हाका फावो तें इनाम मेळूंक ना So that is your expectation. पूण हो अत्रेक तुजो Others may not be able to raise up to your expectation. तुका आशा आसा तितली तुज्या भोंवतणी आसा तो तुका दिवंक पावसना जायत But don't worry, God will reward you. पूण खंय तुका कित्या देव तुका इनाम दिताना God will reward you in the proper time. फावो ते वेळार सारके ते वेळार देव तुका इनाम दिनासतना रावना So that will be more than what you expected in your life. तर जितलें तूं अत्रेकताय त्या प्रसड तूं घेवंक पावताय तुज्या जिवितांत So dear brothers and sisters, as we are participating in this adoration, let us ask the grace to do good to others without any limit. तर आज ह्या आराधनांत आमी वांटो घेतना कांय मीत घालिनासतना बरें करूंक अवकाश मेळटा तेन्ना करीत रावया Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dear brothers and sisters, let us thank Almighty God for this opportunity to come in front of Him and to adore Him. म्हज्या भाव भयणांनो हो अवकाश देवान आमकां दिल्लो आसता ताचे मुखार येवन ताका आराधन करूंक ताका दिन वासुया Let us thank God for this moment of blessing in our life. ह्या घडये ह्या बेसांवाचे घडयेक आमी देवाक आराधन करुया Sometimes during this adoration, you are healed from your physical illnesses. कसली तुका कुडीन पिडा आसली घडये ह्या आराधना वेळार तुका बरेपण मेळ्ळा Sometimes during this adoration, you are relieved from your inner wounds, inner pain, disappointments, anxieties, worries, etc. जावंक पुरो तुजे भितरले ते तळमळे आसात ते आंतरीक गाय आसात ते पर्यंत बरे जाल्यात आनी तुका ह्या वेळार व्हड समाधान भोगता Sometimes you are delivered from your bad habits such as smoking, drinking, using drugs, internet addiction, etc. घडये कोणाक सिगरेट वडचे ते सवयेतावन सोरो पिवचे सवयेतावन हे असले खरी वायट सवयेतावन सुटका मेळ्ळ्या Let us thank God for all the blessings that He had showered during this adoration. ह्या आराधना वेळार आमच्या देवान भरपूर बेसांवां ओतल्यांत आमचेर म्हूण सत्मानया आनी ताका आमी अर्गां दिवया Let us also offer all those people who have requested our prayers. आमच्या मागण्याचो आदार मागल्यांचो उडास काडया There are many people who are going through struggles and difficulties and they are asking our prayers. कश्टांतल्यान दुखांतल्यान पाशार जावतलीं जायतीं जाणां आसात कोणाक आमच्या मागण्याची आशा आसा Let us offer all of them at the hand of God. तांकां समेस्तां की देवाच्या पांयतळार आमी समर्पिया Ask God to deliver them, heal them from all their problems, struggles, sicknesses, etc. सगळी तांची पिडा शिडा जेजू बरी करून दी म्हूण आमी मागया Dear brothers and sisters, let us offer all our family members before God. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांकी आमी देवा मुखार घालया Ask God wherever they are to protect them and keep them safe in their life. ती खंयी आसूं दीत देव तांकां सुरक्षीत सांबाळूं आनी तांचें जिवीत बरें करून दी म्हूण मागया Once again, thank and praise Jesus and prepare ourselves for His final blessing. देवाक अर्गां वांकणी दिवं जाता जाल्यार ती बी घालून ताचें बेसांव घेवंक आमी तयार जावया Hallelujah, 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 hallelujah. Thank Hallelujah, you, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah. Praise to Jesus, we offer Hallelujah, all your hallelujah, children. hallelujah, Bless them hallelujah, abundantly, hallelujah, heal them, hallelujah. deliver them from all their Hallelujah, bad hallelujah, habits, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. येद्या वोडा sacramenta Shashtangina man koruya
bodla, novioriti adaria, solvon vecea oscot vishvia, bavata ce bol divia, zășe bapa, tășe puta, ula sani stutizau, podvi măima sasna, ega taľan hocitau, tu cado gancia spirita, sama sami na vadia. Amen.